कसा मोनान एक सांबावा तान एक पोटान सम्या तुझे भोवती तुझे तापोशीचान भरून बराकले तान परगटल्या तुझी दिरवी तुवें आमकां वेंचला इस्मोळून आपयला दैवीक जिवान भरला बावार्ता ते कोटायला कसा मोनान एक सांबावा तान एक पोटान सम्या तुझे भोवती तुझे तापोशीचान भरून बराकले तान परगटल्या तुझी दिरवी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमी भगवंतो थॉमस अक्विनस हाचें फेस्त आचरण करता. देवाचें राज एका मनशाच्या काळजांत कशें सुरवात जाता, कशें वाडता आनी कशें तें संपूर्णय जोडता ह्या विशयांत आमी शिकोवण जोडतना थॉमस अक्विनसाच्या जिवितांत कशें देवाचें राज तें एक ल्हान बी जावन जल्माक आयिल्लें कशें वाडत ताणें जोडली आनी कशें आज तो एक पवित्र सभेक साक्ष जावन जेजू क्रिस्ता साक्ष जावन आसा ह्या विशयांत आमी नियाळ करूंक आसा. हे मिसाचे उलयतना आमी पेटोवंक फुडें सरतना आमच्या जिवितांत देवाचें राज खंयच्या अंतर तें आसा, खंयच्या वाडावळें तें आसा ह्या विशयांत आमी नियाळ करया आनी सुमयाचो आदार आनी कृपा मागून घेवया. आमची पातकां खालतेपडी वळखून घेवया. जावं आमी उतरांनी करण्यांनी सर्वेस्पराक तशेंच आमच्या पेल्यांक दुखयला ह्या पातकांचें दूख आमी धरया. खालतेपणान सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव वसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बद्दल भगवंत सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर. प्रार्थुया. सर्व सणार आनी मोगाळ बापा, भगवंत तोमासाक तुवें क्रिस्ती संपूर्णयेचे आनी देवीक सणवाय जोडचे उर्बेन पेटयलोय. ताची शिकवण सारकी समजून घेवंक आनी ताची जेकी बरयत जिणयेचो पाटलाव करूंक आमी तुजी दराळ करपा आमकां दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप.
वर्साच्या वसंत काळार राय जुदाक वेतात त्या समायार दाविदान जोवाबाक आपल्या सेवाका आनी इस्रायलाच्या सगळ्या सैन्या सोबत धाडलो. तांणी आमोनिताची देसवाड केली आनी राब्बा शहराक वेडो घालो. पूण दावीद जेरुसालेमांत रावलो. एक दीस सांजेच्या वेळार दावीद आपले काटी वयलो उठोवन रावळेराचे माळयेर भोंवतालो. माळयेंत तावन ताका एक स्त्री नेताना दिश्टी पडली. ती भोव सुंदर आसली. दाविदान ते स्त्रिये विशीं खबर काडूंक लायली. ताका अशी खबर मेळ्ळी, ती बातशेबा, एलियामाची धूव आनी हित्तीत उरियाची बायल. दाविदान तिका आपोवन हाडूंक दुतांक धाडलें. ती आयली आनी ताणें तिचे कडेन संभोग केलो. पूण ती स्त्री गर्भेस जाली आनी तिणें दाविदाक खबर धाडली, हांव गर्भेस जाल्यां. देखून दाविदान जोवाबाक हो संदेश धाडलो, हित्तीत उरियाक मुजेशी धाड. जोवाबान उरियाक दाविदाशी धाडलो. उरिया ताचेशी पावतास दाविदान जोवाब आनी सैनीक अशे आसात आनी झूज कशें चलता म्हूण विचारलें. उपरांत दाविदान उरियाक म्हळें, तुज्या घरा वच आनी तुजे पांय धू. उरिया रावळेरांतूर भायर सरलो आनी रायान ताचे फाटल्यान आपल्या मेजा वयलो उपहार धाडलो. पूण उरिया आपल्या धन्याच्या हेर सेवका सोवे रावळेराच्या दारवाट्या कडेन न्हिदलो आनी तो आपल्या घरा गेलो ना. उरिया आपल्या घरा वचूंक ना म्हूण तांणी दाविदाक कळयलें. दाविदान ताका आपणा सोवे जेवंक आनी पियोंक आपयलो आनी ताका बेबदो केलो. पूण सांजेर उरिया आपल्या धन्याच्या सेवका सोवे आपले काटेर न्हिदोंक गेलो आनी तो आपल्या घरा गेलो ना. दुसऱ्या दिसा सकाळीं दाविदान जोवाबाक पत्र बरयलें आनी तें उरिया कडेन दिवन धाडलें. त्या पत्रार ताणें अशें बरयलें, उरियाक कठीण झूज जाता थंय मुखार रावया आनी उपरांत तुमी फाटीं सरा. अशें तो गायोवन थंयच मरूं. जोवाब शहराक वेडो घालून आसलो आनी जंय बलिश्ट झुजारी आसताले म्हूण तो जाणा आसलो. थंय ताणें उरिया घालो. शहरांतले मनीस भायर सरले आनी जोवाबा कडेन झुजाक लागले. लोकां मदले दाविदाचे थोडे सैनीक मेले, हित्तीत उरियाय मेलो. देवाचे उतार हें. देवाचे उडुपकार. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. काकुळदरा देवा मुजी काकुळत कर. बोकन वळ्या देवा मुजे गुन्यांव पुसून काड. दू तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिकलांतलो. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. म्हजो गुन्यांव हांव ओळखून घेतां. म्हजें पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरतां. तुजेर हांव चुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. देखूनच मुजेर तुजें फर्मान नितीचें, तुजें तीर्प निश्कळंक. जल्मातावन हांव एक पापी, आवयचे कुशींत तावनूच हांव पातकी. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता.
सदैव तूं बापा सर्गा संवसाराच्या दनया, कित्याक सर्गींच्या राजाचे गुटू ल्हानांक तुवें उगडलाय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजून परत्यान म्हळें, देवाचे राज हे परी म्हणयेत. एक मनीस आपल्या शेतांत बी वमता. दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं तें किर्लता आनी वाडटा. आनी हें कशें म्हण तोच नेणा. भुंय आपलेच तकीच फळ दिशें करता. पयली पालवी, उपरांत कणस, शेकी कणसांत भरलेली दानी. पूण फळ पिकतस तें लुवणेक तयार जालां देखून तो कोयती घालता. तो म्हणा लागलो, देवाचें राज्य आमी कित्याक सरी करयेत वा खंयची ओपार दिवन आमी तें चित्रावयेत. तें सासवाच्या बिया बरें म्हणयेत. मातयेंत ओंपल्या वेळार तें भुंयत रोयलेल्या सर्व बियांक कणा प्रास ल्हान, पूण वमतस तें किर्लोन वाडटा आनी सर्व झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडटा. अंतराळाची सुकणीं येवन ताचे सावळेक गोंटेर बांदतात. असले असा 12 ओपारींनी जेजूचे समजणे ते लोकांचे समजणे ते कितें उलोवन जेजू तांकां शिकयतलो. ओपारी बिणे तो तांचे लागीं उलयनातलो, तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सक्कड तो सोडोवन सांगतालो. देवाचे अवतार हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक राज्य म्हळ्यार साम्राज्य म्हळ्यार आमी ताचो गात्र ताचे विस्तार इलेक घालता. कर्नाटक राज्य म्हळ्यार कितलो लोकां संकोतंतू आसा, कितले वीर कारबारी आसात, कितें सगळें त्या राज्यांत जाता, कितले विस्तारय ताका आसा, हें सगळें आमी लेख घालता. पूण देवाचें राज्य म्हळ्यार कितें म्हणून जेजू सांगतना तें कितलें व्हडलें, गात्रान कितलें व्हडलें, ताची विस्तारय कितली हें सांगना, बगार ताची सुरवात कशी की म्हणून जेजू सांगता. जेजू म्हणटा देवाचें राज्य एक भी सासवाचो कण तितलो ल्हान, तितलो गात्रान तितलो ल्हान, पूण ताची वाडवळ ती जाता कशी, ताचो स्वभाव कितें हें आमी आमच्यान समजूंक वा वर्णूंक जायना. हांगासर देवाचें राज्य खंयसर वाडटा म्हणलें एक सवाल. देवाचें राज मनशाच्या काळजांत वाडटा. जाणें पवित्र स्नान घेतलां, जाणें जेजूस स्वामी सोडवणदार, एकलो मात्र सोडवणदार म्हणून ताणें उसान सांगलां आनी स्विकार केला, ताच्या काळजांत देवाचें राज वाडटा. आनी देवाचें राज एक फावटी देवाचें राज मनशाच्या काळजांत तें बी जावन पडलें जाल्यार ताचे उपरांत कोणेय तें बी नाश करूंक जायना. पवित्र स्नान घेतलेलें आमी सगळीं आमच्या थंय हें देवाचें राज्याचें बी वंपलां. आनी ताचे उपरांत ताची वाडावळ कशी जाता आसा म्हणून विचारलें जाल्यार कोणी आमी सांगच्या स्थितीर आसना. कित्याक हांगासर जावची वाडावळ ती आमच्या प्रयत्नाची न्हय, ती वाडावळ जावची पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाची, पवित्र आत्म्याच्या बळाची. पवित्र आत्मो हर एकल्या मनशांतय काम करते आसता. पवित्र आत्मो हे पुठे जोडलेले कुठले ताचे उपरांत ताचें काम सुरू जाता आनी ताका कोणें आडोवंक जायना. आमी न्हिदोन आसूं, जागी आसूं, आमी सक्रीय आसूं वा खंयच्याय क्रियेंत चटवटिकेंत नासतना आसूंक पुरो, पूण हें देवाचें राज म्हणलें तें काम करणच आसता. देखून थोड्यांनी विचारचें आसा, आमी शर्माव आयकता जेगी, देवाचें उतर आयकता जेगी. कितले वर्सां हांव देवाचें उतर आयकते आसां, कितले वर्सां हांव शर्माव आयकते आसां, पूण कितें विशेश जाला, कितें बदलावण जाल्या.
तुमकां कोणी एक गाळ सोवली जाल्यार, एक वायट उतर सांगलें जाल्यार ते तुमच्या जिवितांत परिणाम घालता की ना? तुमी चिंतात ताणें म्हाका कित्याक अशें म्हळें. एक दीस न्हय, वर्सां घटलें जाल्यार चिंता ताणें त्या मनशान म्हाका अशें अशें म्हणलें. म्हळ्यार एका मनशाचें उतर तुमच्या काळजांत तें गुवानूच आसा, चिंतूनच आसात. हे तुमकां परत परत ह्या मनशाक पळयतना वा आनी कितें परत परत उडासा घेता. म्हणजे एक उतर, वायट उतर तुमच्या काळजांत तें घाल्लें तें तुमकां न्हिदोंक सोडिना, बगार परत परत तुमकां तें कोंकूनच आसता. तर देवाचें उतर कितल्या व्हड मापान तुमकां तुमच्या काळजांत तें सदांच कामाक लागून आसूंक नजो. हें देवाचें उतर वा शर्माव देवाचें उतर आयकता जाल्यार हाचो परिणाम कसो, कितल्या मापाचो ताची लेख आमी दिवंक जायना. पूण तें काम करता. आयकल्ले वरवीं स्वार्थ आमच्या जिणयेंत ती फळादीक जाता. आनी चड आनी चड आमी देवाचें उतर आयकता जाल्यार हें देवाचें उतर दिसान दीस आमकां मोव करता. आमकां तें एका रितीन ट्रेन करता म्हणयत बरें जावंक, बऱ्या कुशीन वसोंक, बरें चिंतूंक, बरें कामां करूंक. पूण थोडेपणी आमकांच बगचें आसा, हे हांवें सगळी इतलें बरें काम केलां, हे हांवें सगळी इतलें बऱ्यान आनेकल्याक गौरव दिवंक म्हज्यान जाला गे, वा आनेकल्याक तें बरें करूंक म्हज्यान इतलें जालें कशें. हें पवित्र आत्म्याचें काम, देवाच्या राज्याचें काम. हें देवाचें राज केदळ तें बी पडलां तें काम करते आसा. देखून आज आमी आमचें जिवीत एक फावटी नियाळन पळोवया. इतलीं वर्सां क्रिस्तांव जिवीत आमी जियेल्या, कशें देवाचें राज म्हजें थंय तें वाडत आसा. तें बी आनीकी मातयेंतच आसा गी, कांय पणी पालवी दिसता गी, कोणाच्या जिवितांत कांय म्हणी कणस दिसता गी, कोणाच्या जिवितांत फळां दिसतात गी, कोणाच्या जिवितांत त्या देवाच्या राज्याक फांटे फुटल्यात गे, थंयसर सुकणी येवन बसतात गे. हें आमकां सोडलें सवाल, आमी चिंतचे जाल्लें सवाल. आनी चड आनी चड देवाचें राज आमच्या काळजांत विस्तारूंक, आनी ह्या काळजांत विस्तारलें देवाचें राज आमच्या करण्यान तें दाखोवंक, आनी अशें सगळ्या थंय हें देवाचें राज विस्तारूंक एक वाट हांव जावच्याक सोमयाचो आदार आमी मागया. Solo arpita ye Bapa udyavana sagi Bapa samarpita amka suka ge Bapa kani kamchi moka tuka aspedoci Ikoltari mogandici Dayin Bapa tu swikarkan Ge Bapa kani kamchi mogantukan aspedoci Ikoltari mogandici Dayin Bapa tu swikarkan. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तंत्रें बलिदान आपल्या मनाक नेहमी आमच्या नेत्या पयस विचारवा सर्वस्फूर्त मानून घेव. सर्व पदवेदार आनी भोववर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें थोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोवन तुका आमी उलो मारता. आमच्या गवळ्यांक घाल, तुज्या मोगान जियोन सासनाची सडवण सोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो.
तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो रितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत तोमास, तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उन्सर्गीत तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नामी येता ताका जय. उन्सर्गीत तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन क स्मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनपासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बाबातासो गोट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी संभ्रमता. तुझे पुन्हा जीवन पळोवन आमी परगटता. तुझ्या येण्याक आमी अत्रेकता. तुझ्या येण्याक आमी अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी हे सर्वणाची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलय. देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सबतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोस धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळेत म्हाका मडपळांक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाची माये सांगाती सांसूसे तिसो पती भगवंत दूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सोमयान शिकयल्या मागण्यात आमी सांगता मेळोन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं.
तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान साव आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळणेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशानात केल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक चडकी पदुने महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे समय आसूं एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान आमी सगळीं सुभागी म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन Gesù, mucha deva. Gesù, mucha raya. Gesù, mucha jiva. Mucha deva, mucha serva. Servo suha, sotun करो स्वाग तुझे लागी आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचे उतर जेजू मुझा देवा जेजू मुझा राया जेजू मुझा जीवा मुझा देवा मुझा सर्वा वो सुहा सोदन करो my पास तू इष्ट मुझो सोमिया मुझो मुझो स्वास जेजू मुझा देवा जेजू मुझा राया जेजू मुझा जीवा मुझा देवा मुझा सर्वा प्रार्थया
सर्गींच्या बापा भगवंत तोमास अक्विनसान तुझी आनी तुजे पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवा केल्ल्या खातीर सासणीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो केलोय. आमी आतां सेविल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलोवन तुजी आनी आमच्या भाव भयणींची मोगान साकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाची सूख भोगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या स्वामिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. काळजा तारकाच्या खिंडा प्रीतीन जळच्या सदांच सदयाळा आमचे मोगाळा सदांच सदयाळा आमचे मोगाळा वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. मोगाळ पुत्र सोवे आमकां बरी कशी वाती आमकां बगीत कुसाचे कुरवेन रंका आमची दुआ आमच्या जिस्मांतले बापाचे पिताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.